दुसरो विशयार जॉयल तो मायनिंगाचो. आज तर मायनिंगाचेर सारके जे डिस्कशन जालें तें जर पळयलें जाल्यार लास्टाक कितें जालें तें म्हाका बरेंच विचार करचो पडलो की ठरोवपा खातीर नक्की म्हाका कितें कळ्ळें काम. ते ब्लॉक्स कशे तयार करतले, ऑक्शन कशें करतले हें सगळें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आनी त्या बोवाळा भितर एक गजाल लक्षांत आयली की मायनिंग कॉर्पोरेशन कितें करतलें हें अजून सरकाराकच खबर ना. आतां सेम गत ही ऑक्शनाची जायना जाल्यार पुरो, कारण मायनिंगाचो उद्देग सगळ्यांक सुरू जाल्लो जाय आनी तो अशे तरेन सुरू जाल्लो जाय की बिझनेसूय सस्टेनेबल उरतलो. 2 वर्सां सुरू जालो परत आनी कितें तरी कासकिसांव जाली हें कोणाक जाल्लें नाका. When you heard this discussion today, what were your immediate and initial impressions? The CM tried to explain why he is going for these blocks, the small blocks, which are basically because of environmental clearances, which he is trying to create these blocks so that he doesn't have to go and reapply for this environmental clearance. That's fair enough. But when you look at a larger picture, when you actually go ahead with mining, whatever the time frame, 5 months, 6 months is given, and Vijay has given him another 2 months, so 7 months. So the thing is, one thing which the CM has not been able to assure is whether the locals will, their interest will be taken care of. He is saying that, we will put in a request, but there is no mechanism in place to ensure that the locals who are mining affected, what we call them, Yes. are going to be affected in there, and their interest will be looked into. So that is one issue which I found that the CM could not address in this whole argument of his on the floor of the House. Other things, now he said on the floor of the House that in 5 months time we should actually resume mining. So we'll have to wait and watch now how he goes about this whole process. Beyond that, it's just because he's been constantly giving these deadlines of 4 months, 3 months, 4 months, and it's been going on for the last more than almost 1.5 years. He's been giving these deadlines that mining will resume. It has not happened. Now, first mining corporation will start. That itself has not happened. That itself has not happened. Kishore, हेजेन तूं मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे पळयता हो कुवाडे कशें जाता काय जायना जाल्यार ते कितें करतले आयकतकीर संपूर्ण चर्चा कांयच कळना. आतां ऑक्शन किंवा सरकारान आतां ऑक्शनाचो मार्ग धरला, ऑक्शनाच्या मार्गांतल्यान ते सुरू करया म्हणटा सरकार, ताजी गत मायनिंग कॉर्पोरेशना भशेन जायना मरे. प्रमोद, म्हाका आयज उगडास येता मनोहर पर्रीकराचो. ते सदांच म्हणटाले तुमी पत्रकार मरे, जगातले सगळ्यात शाणे तुमी, आमकां काय कळना. म्हणजे आम्ही जेन्ना विचारतले ना सर तूं सांगलेलें न्हू 5 म्हयन्यान अमूक काम जातलें म्हणून, आज 6 म्हयने जाले कित्याक जावना तें. अरे तुमकां सांगपाक कितें, तुमी सगळे शाणे, तुमकां अच्छें दिसता तें आमकां प्लॅन करचें पडटा आनी मागीर तो कितें तरी एक कारणां सांगतालो. आयज मायनिंगेचो जर विशय पळय, 2012 सावन आमी 2022 पावले, म्हणजे 10 वर्सां जालीं. तूं आयजूय सीएमान सांगलें 6 म्हयन्यान सुरू जाता. तूं फाटल्यो जर सगळे विधानसभा कामकाजाचे जर हें काडशीत जाल्यार हे डायलॉग 5 महिने, 6 महिने, 3 महिने, 2 महिने हे आयकून आमकां आतां वीट आयल्या. म्हणजे खरीच मायनिंग सुरू जातली काय ना. आता फाटल्या फावटी मायनिंग कॉर्पोरेशन तयार करता म्हणून बजेटान जाहीर केलें, आमकां दिसलें ओके आता मायनिंग कॉर्पोरेशना मार्फत हे मायनी सुरू जातल्यो. आता म्हणटा की मायनिंग कॉर्पोरेशन ना तर तेचें ऑक्शन जातलें म्हणून. हे सगळ्यो जर गजाली तूं पळयशीत जाल्यार हेचेर स्टार्टेड विथ लेजिस्लेटिव्ह क्युअर. येस एब्सोल्युटली. हय, बिफोर दॅट इट स्टार्टेड विथ रिव्ह्यू. कितलेशे मायनिंग कॉर्पोरेशन आणि आता ऑक्शन उगडास सुद्धा जर करीत जाल्यार वीट येता. आता जशें जयलान सांगलें तशें एक इम्पॉर्टंट इशू आहा की जेन्ना आतां ऑक्शन जातलें, वेगवेगळे व्हडले व्हडले कंपनीज येतल्यो, ते ऑक्शनिंगान पार्टिसिपेट जातले आणि तेंच्यांनी मायनी घेतल्या उपरांत सरकार सांगता आणि आमचो सीएम सांगता की आमी तांकां सांगतले की तुमकां हेच कांयच जावपाचें ना. कशें पळय हांव तुका एग्जांपल दिता, मोपा जीएमआर कंपनीच्या पेडण्याचेच एग्जांपल ते एग्रीमेंटान क्लॉज घातला, क्लॉज की फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन टू मोपा एफेक्टेड पीपल, देन तालुका, देन सराउंडिंग एरिया आणि मागीर स्टेट ना जाल्यार भायर. खंय रे कितें आसा, साखळेचे लोक असतात मोपा आणि मुख्यमंत्री गोंयकार म्हणटात. सकाळी तुगेले जे एग्जांपल दिल्ली विजय सरदेसायान, तुगेली दिलीप बिल्डकॉनाची आनी हाजी, की थंय गोंयकार सुद्दां म्हणून ना. एक्झॅक्टली. सो ही फटींगपणां जी आसात पळय, म्हणजे काल विजयान एक बरो तूं कॅटिस्ट, तुमचें सरकार कॅटिस्ट म्हणून त्यांनी सांगलेलें पळय, तसली ती कॅटिस्टपणां. आनी कशें तांकां संवय जाल्या, तांकां खबर आहा लोकांक हेचें कांयच पडलेलें ना. लोकांक आमकां जायी तशी मतां मेळटली आणि आमी परत निवडून येतले, त्यामुळे ते टायमपास जो करतात ते टायमपास. पण एक गजाल म्हाका मुद्दाम हें करपा जाय की तूं जेन्ना मायनिंगाची आज चर्चा आयकली ना, आतां बरें सरकार म्हणटा ऑक्शन करतात,
हे अशे तरेन ब्लॉक करतले, अशे तरेन EC ट्रान्सफर जातल्यो, सगळ्यो गजाली बऱ्यो आहा. एक मुद्दो जो म्हाका खटकलो तो म्हळ्यार मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर सरकार कांयच स्पश्ट सांगना. घडये पार्टिसिपेट जायत म्हणटा सरकार ऑक्शना भितर, घडये. सो घडये मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाचें कितें, बाकीचे कितें तरी गजाली करपाक मेळटा जाल्यार पळयतले. ही जेन्ना उतरां मेळटात तेन्ना डू यू थिंक सरकार मायनिंगाच्या विशयाचेर बरेच कन्फ्यूज आसा? सगळ्यात पयलीं प्रमोद विजय सरदेसायाचें अभिनंदन करपाक जाय. आयज तो विधानसभेत जो उलयला तो मुद्दे सुद्दां आशिल्लो. ताणें ट्रकवाल्यांचो विशय मांडलो, ताणें त्या भागांतल्या लोकांचो विशय मांडलो, ताणें बारजोळ्यांचो विशय मांडलो, ताणें मायनिंग कंपन्यांचो विशय मांडलो, ताणें थळाव्या गोंयकारांचो विशय मांडलो. खरें म्हळ्यार तेजें अभिनंदन करपाक जाय. तेच्या पयले सुरवातीक आमी ते करुया. दुसरें, त्यांनी जे प्रश्न विचारले मुख्यमंत्र्याक, तुम्ही जर परत तेजी फुटेज काढून पळयली, तांणी प्रत्येक पॉयंटार सांगला की तुवें केन्ना केन्ना कितें सांगलेलें ते सिस्टमॅटीक ताणें सांगलें. आनी ताच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याकडे खरें म्हळ्यार जाप नाशिल्ली. मुख्यमंत्र्याक ताणें म्हटलें की तूं मायनिंग कॉर्पोरेशन जें केलां तें तुका भाग घेवंक मेळटलो, कारण तितलें शेअर कॅपिटल जाय आसलें तुज्या कडेन. तुज्या कडेन कितें एक ठेव जाय, तुजी मायनिंग कंपनी मायनिंग कॉर्पोरेशना कडेन पयशे जाय पार्टिसिपेट जावपाक. सो तुज्या कडेन तें आसा काय कितें, हो ताणें प्रश्न विचारलो. मुख्यमंत्र्यान शेवट पर्यंत मायनिंग कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्र्यान बरें सांगलें आमचे कडेन तें ना, हे विजयाक खबर आसा म्हणून तो प्रश्न विचारता. मुख्यमंत्र्याक मायनिंग कॉर्पोरेशन कळताना ही गजाल कळपाक जाय आशिल्ली न्ही. मुख्यमंत्र्याक मायनिंग कॉर्पोरेशन करतानाच ही गजाल लक्षात येवपाक जाय आशिल्ली. आता ताका खूब उशीर जाला, पूण मुख्यमंत्री किशोर म्हणटा असो, मुख्यमंत्री ज्या तरेन सांगता हेंची जर विधानां काडली फाटल्या 3-4 वर्सांतली जाल्यार 6 म्हयन्यांनी 5-5 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू जावपाचें आसा. तो केन्ना जातल्यो हे म्हाका दिसता तांकांय खबर ना आनी आमकांय खबर ना. किशोरान मनोहर पर्रीकराची याद काडली. सो आज किशोर ही याद काडप तुगेलें अत्यंत म्हत्वाचें. तूं कितें हाका म्हणटलो जाल्यार आज 2 घडणुको जाल्यो सकाळी सावन. एकाचो मातसो उल्लेख केलो आमी, पण म्हाका दिसता आज ताजेर ह्या विशयाचेर आमी खोलायेन उलोवपाक जाय. पयली गजाल म्हळ्यार आज विश्वजीत राणेन सांगलें की 2012 भितर रिजनल प्लॅन मनोहर पर्रीकरान जो सस्पेंड केल्लो ही चुकीची गजाल म्हणून. आनी मायनिंगाचेर चर्चा चलतना जेन्ना PAC रिपोर्टाचो विशय आयलो किंवा PAC रिपोर्ट खंय आहा, थंय सरकारान लेखी उत्तर दिल्लें आसा की PAC रिपोर्ट हो केन्नाच एक्सेप्ट जालोच ना, तो विधानसभेक आयलोच ना. सो ज्या PAC रिपोर्टाच्या नांवाचेर येदो व्हडलो सगळो बोवाळ जाल्लो डज नॉट एक्झिस्ट. सो हे 2 गजाली जाचेर म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकराची थोडी एक लँडमार्क डिसिजन्स आशिल्लीं 2012 70 येतगीर किंवा येवची पयलींची. आनी इवन 70 येतगीर ते खोलायेन PAC रिपोर्टाचेर बी उलयल्यात. हे दोनी हांकां आज सामकी मातये भरवण करून उडयली. एकच गजाल म्हाका मुख्यमंत्र्याची बरी दिसली, जेन्ना युरी आलेमांव ताका PAC रिपोर्टाचेर उलयतालो आनी प्रश्न विचारतालो तेन्ना सामकी सिस्टमॅटिकली तांणी त्या प्रश्नाक बगल दिली. जशें ताणें सांगलें की विजयाक खबर आहा की मायनिंग कॉर्पोरेशना कडेन इतलें शेअर कॅपिटल ना म्हणून तो हो प्रश्न विचारता. सो ताका नेमकें खबर आशिल्लें की PAC रिपोर्टाचेर युरी कित्याक प्रश्न विचारता तो. ह्यो दोनूय गजाली जर पळयल्यो आनी थंय बी पर्रीकरा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो, एक गजाली आतां भायर सरपा लागल्यात. आनी बिकॉज इट इज मनोहर पर्रीकर ह्या सरकाराक मातशी उस्तुरी वता. तुका मजा सांगता, ज्या टायमार म्हणजे मायनिंग स्कॅम म्हणून जेन्ना एक हें जातालें तेन्ना आमचे गोंयचे सगळे BJPचे त्या टायमार सगळे आमदार नितीन गडकरी आनी त्या टायमार तेंच्यांनी स्पेशल मनीस हाडलो मायनिंग स्कॅमाचेर उलोवपाक, जो आतां महाराष्ट्रान सदां खवदळ घालता तो कितें नांव तेचें, तेका घेवन राष्ट्रपती कडेन निवेदन दिल्ली कंप्लेंट की मायनिंग घोटाळो 25,000 कोटी तेन्ना तेंच्यांनी आंकडो घातलेलो. 25,000 कोटीचो मायनिंग घोटाळो PAC रिपोर्टा भितर 25,000 कोटी आसा अशें आमकां सांगिल्लें. आनी PAC रिपोर्ट कोणेच पळयल्लो ना, PAC रिपोर्ट अस्तित्वाकच ना. त्या हेतून जे राष्ट्रपतीक किरीट सोमय्या त्या राष्ट्रपतीक जे निवेदन दिलें तितून नांवां कोणाची, जोखीम आलेमांव आसलो, तितून सुभाष शिरोडकर आसलो, विश्वजीत राणे आसलो, दिगंबर कामत आसलो. अरे सुभाष शिरोडकर आहे तुमच्या कडेन आसा, विश्वजीत राणे आहे तुमच्या, म्हणजे हो जो घोळ ही निव्वळ गोंयकारांक कितें तुका सांगू हांव. बरें पांडुरंग, तूं तरी कितें सांगता? किशोरान पळय कितें तुमकां सांगू म्हणून सोडून दिलें. फक्त इतलोच फरक की मनोहर पर्रीकर हो कशें तरी गुडूळ आसा करून काणयो सांगून विशय टाळून व्हरतालो. तो प्रकार आतां ह्या मुख्यमंत्र्याक किंवा ह्या बरी गजाल. करेक्ट, मुख्यमंत्री गुड्डल खरें सांगपाक वयता, खरें सांगता खरें सांगपाक वयता आनी फाटल्या 10 वर्सांत जें कितें जालां तें एक्सपोज जावपाक लागला.
बरी गजाल, कारण एटलिस्ट मुख्यमंत्र्यान कशी बेश्टेच कायलोळी करपा परस लोकांक स्पश्ट गजाली सांगप हें म्हाका दिसता खरेंच बरें. आज ताणें सिस्टमॅटिकली मातशी बगल दिली कारण तो पर्रीकाराचो विशय आशिल्लो म्हणून, ना जाल्यार म्हाका हे बरेच हे जे प्रकार सध्या येतात ते उस्तुरी वचपाचेच आसात. म्हजो वेळ सारको सोंपला. जोयल, very quickly in 10 seconds, when you look at this kind of Parrikar being in witness box now again and again on his decisions, what do you want to say about it? It is very shocking actually when that Parrikar is right now taking center stage and his decisions have been questioned and there's a question mark been thrown at him. But yes, it's better to be honest and upfront, like how Pramod Sawant is actually looking at it. Keep it before the people so that people also will understand what the reality is. Let the people decide. I think एक गजाल जी मुख्यमंत्र्याची ह्या विधानसभे भितर पयल्या ते कितें आसा ते स्पश्टपणान सांगतात ती तशीच उरूं दी. एकदा ह्यो गजाली अडखळची असतात पूण लास्टाक एकदा ती अडखळ जर कुशीक काडली जाल्यार मुखाल्लो मार्ग मातसो सुकर जाता. इतलेंच सांगता.